पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, विटामिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. नमस्कार. आयच्या राऊंड टेबलाचे तुमकां सगळ्यांक येवकार. विशय तर भरपूर आसात आनी अशे तरेचे विशय येतात जाचेर आमकां प्रत्येक खेपे अभ्यास करचो पडटा. म्हळ्यार फाटले खेपेक आशिल्लो तो विशय ह्या खेपेक येतलोच हाची गॅरंटीच ना. इतले नवीन नवीन विशय सद्या गोंयांत तयार जातात. सो आमचे पांडुरंग बाब गांवकर, जयल बाब आफांसो, लोकेश बाब शिलकर आमचे बरोबर आसात. आनी पयलो विशय जो आसा तो ऑब्वियसली ह्या आठवड्याक आमी घेतात तो ज्या 2 गोंयकारांक अमेरिकेन भारतांत परत धाडले आनी मागीर थंयच्यान ते गोंयांत आयले. हे जे डिपोर्टेशनाची गजाल सद्याची चल्ल्या हें कशें जालें. मागीर ताणें हांगा येवन एका एजंटाचेर कंप्लेन फायल केली की ताणें आमकां नागयलो म्हूण. सो जॉयल बाब, तुमच्या पेपरान काल एक थायलंडाची स्टोरी हाडिल्ली ती थंय गोंयकार कशे आडकून पडल्या तेय बी इल्लिगली गेल्ले. आतां अमेरिकेक कोणी इल्लिगली गेलो म्हणजे समजुपा जाता, थायलंडाक कित्याक इल्लिगली गेले. आनी हे दोनी केसी ह्यो डिपोर्टेशनाची गजाली आसा पळय. हाव डू यू लूक एट इट? सी प्रमोद, इल्लिगली वचपाचें प्रकरण एक there are 2-3 ways where people take this route. One is agent जो आसा तो फटयता आनी तांकां सांगता जॉब्स आसा, अशी जॉब्स आसा आनी थिंगा गेले म्हणटच ते दुसरीच वेगळीच जॉबां आसता, ती जॉबां आसना. सो दॅट पर्सन इज ट्रॅप्ड देर. जशें थायलंडाक जालें तशें. USA तूं वयतलो जाल्यार देर आर अगेन 2 ways where one is a person applies for a job on a ship. Okay, and most of the ships companies are based in Miami. And ते Miami तर वयताच and then they jump ship. थिंगच्यान ते मागीर लँडार वयता आनी मागीर ते disappear. Again it becomes illegal. But here in the Miami case, the agent is not responsible. He is actually making you a booking to go on a ship. Yeah, it's a legitimate yeah. job. Yeah. The second is the donkey route, the Mexico route, which is very clear. The agent tells you that this is an illegal route. And there is a proper process when the agent follows, like he takes a letter of intent from you. You have to pay an advance of around a couple of lakhs, saying that you are ready to take up this job. So, after you sign that intent letter and pay him that advance, then the next thing is that he goes ahead and does your processes of visas and ticketing and all of that. And Magari, you go ahead with this thing. So, in this case, ये जे मेक्सिकोच्यान गेले तितल्यान they were fully aware that they are taking the illegal course. Okay, because the moment you land in Mexico and try to enter into USA, it means illegal. So at no point of time should we be fooled in knowing that they were not aware and they were misguided to go into US via Mexico. अशें जावंक शकत ना. So my simple thing is that if at all any Goan or anybody who has taken this route to go to USA illegally, they have taken it on their own risk. Illegal agent asaच and ताका ते FIR launch करून the police will go into that case. But at the same time, the person who is agreeing to go also is responsible. So police also will have to look into that aspect. थायलंडाची गजाल कितें? थायलंडाची तूं म्हणटा outright cheating. Yeah. Thailand is not like this. Thailand is not like this. Thailand is a case where you have been promised a job. Proper job. Yeah. And tinga gelo म्हणटा तुका ते proper job नाशिल्लें आनी tinga तूं अडकळेन उरलो. You are stuck there because your job is not what you was promised. The fact is that you cannot come back now because now again you are overstayed and you have all sorts of legal documentation issues and all. Now the Indian government will have to find a way out to get them back. So वेगळेच issue there. Okay, but the thing is that agents illegally taking people overseas in the guise of a job. I think NRI commissioner also will have to look into it. Lot of things have been happening, Pramod, like खूबशी jobs, in UAE, for example.
most of our people have been taken there as housemaids and engaged into prostitution there, and थिंगा जावन खूबशे हे आशिल्ले Complaints येतात. complaints येताले सारके. So I think NRI cell will have to take a proactive stance in this and maybe look at the agents properly. who are doing it. कारण लोकीक प्रश्न हो इम्पॉर्टंट आसा. आतां हे कित्याक अशी न्ही की ह्यो केसीस जायना आशिल्ल्यो. अश्यो आयसोलेटेड केसीस आमकां कळटाल्यो की कोणा तरी जॉब ऑफर दिली, थंय व्हरून ते वेगळेच चित्र तयार जालें, कोणाक प्रॉस्टिट्युशना भितर घालें, कोणाक चीट केलो, कोणा आनी कितें केलो, ह्यो गजाली पिरियॉडिकली येताल्यो. आज अमेरिकेन तो स्टान्स घेतला की आमी लमसम धाडटा म्हूण तुमकां परत. आमकां ही गजाल चड तीव्रतेन जाणोवपाक लागल्या. सो सरकारान हाजे पयलीं, कारण आज जर आमी सांगतात तशी जोयल बाब म्हणटा की अशी एजन्सीज आसात ज्यो तुका लिगली धाडटात आनी इलिगली धाडटात. सरकाराचो प्रोएक्टिवनेस किंवा NRI कमिशनाचो प्रोएक्टिवनेस हातूंत भितर दिश्टी पडटा काय अजून तो दिश्टी पडना, अजून ताजे त्या सिरियसनेसान तो घेतिल्लो ना. जो इनिशिएटीव सरकारान घेवपाक जाय म्हणून सरकार एडवायज करता वा अवेअर करता असले गजाली पडचे न्हू म्हणून, पण प्रोएक्टिवनेस असले केसीस जाल्यो जाल्यार त्यो NRI कडेन वयता, कोण तरी फॅमिली मेंबर NRI कडेन वयता आनी तेजे उपरांतूच एक जाता. तेजे पयलीं NRIचो काय रोलूच ना म्हटल्यार जो पर्यंत फॅमिली मेंबराची कंप्लेन आमचो भुरगो आडकला थंय म्हणून तो पर्यंत NRIचो रोल म्हाका दिसना येना. आनी NRI अवेरनेसाचें काम म्हणजे NRIचो एक्चुली म्हाका रोल तितलो खबर ना की कितें कितें रोल कितें कितें तेजे डोमेनान आहा ते. पयलीं अवेअर करपाक जाय, अशे भुरगे वयताले ते अवेरनेस बी प्रोग्राम बी तशें कितें करपाक जाय, म्हणजे NRIन करपाक जाय काय NRIन फक्त केशी अशी येयले काय पळोवपाक जाय खबर. पूण NRIचो रोल आतां पर्यंत आमी पळयला तेजे कडेन मॅटर्स पावता तेन्ना ते फॉलोअप करता. अशी एक केस सांगता, हालींच एक केस NRI कडेन येयल्ली, म्हणजे हे थायलंड सायडीचेर म्हणजे जॉब दिता म्हणून येयलो आनी मागीर ते थायलंड आनी म्यानमार हेच्या बॉर्डरीचे लॉलेस एरिया आहा, म्हणजे थंय कोणाचो कायदो चलना, थंय ते गुंडागर्दी. ते एरियेन गोंयचो भुरगो एकटो सांपडलेलो हालींच. मागीर थंय ते तुका गन पॉयंटाचेर बोटीन बसून बाय वॉटरवे त्या एरियेन व्हरता, मागीर तुजे ते देशाचो कंट्रोल ना तेजेर. आनी मागीर तांकां सगळीं इलिगल कामां, इवन ते फोन बी येता पळय, सगळीं इलिगल प्रकारची कामां आनी थंय करपाक तांकां लायता आनी तांकां चान्सूच नासता थंयच्यान भायर सरून येवपाक. सो एक केस ह्या दिसांनी NRI ऑफिसान तशी सोडयल्या, एम्बसी कडेन कम्युनिकेट करून 6 म्हयने कितले लागले ते भुरग्याक थंयच्यान भायर काडपाक, ताका सेफली थंयच्यान काडून गोंयान पावयलो. सो जेन्ना केस येता तेन्ना NRI एक्ट करता. NRIची म्हणजे नरेन सावयकार जे लीड करता तेंची टीम म्हणजे ते अवेअर आहा अश्यो केसी घडटा. हालीं जाता ही केस सुद्दां तेंच्यांनी ब्रीफ केल्ले अश्यो आहा म्हणून. सो तेंचे कडेन केस पावली की ते एम्बसी कडेन उलयता आनी तांकां तो एक प्रोसिजरूय खबर आहा, अशें ना की ते सरप्रायज जाता. तांकां खबर आहा हो भुरगो जर हांगासर खंय तरी आडकला जाल्यार तो अमकेच कडेन आडकला आसतलो, इतले तांकां आतां एक्सपिरियन्स जाला. हांव एक केस पळयतालो तेन्ना म्हाका कळ्ळें. सो NRI एक्ट करता जेन्ना कंप्लेन येता. यू रायटली मेन्शन, ह्या 2 केसी भितर फॅमिलीन कंप्लेन करपाचो प्रश्नच येनाशिल्लो, कारण तेच सगळं प्रोसिजर लिगल ऑर इलिगल प्रोसिजर करून गेल्यात. अशें जालें ह्या केसीन आमी एक थंय ट्रम्पाचें सरकार येयलें आनी तो मोदीचो फ्रेंड, मागीर ब्लेम पळय तुमी ताका सपोर्ट केलो थंय, तो आतां इंडियन्सां परत धाडटा. पूण खंयचो देश असल्यो गजाली एक्सेप्ट करता? आमी करचे, आमी गोंयान हे ओव्हरस्टे जाता तांकां डिपोर्ट करता. सो ते कितें त्या देशान स्टँड फॉलो करपाक जाय. पण प्रमोद एक हितून भितर NRI कमिशनराचो NRI सेलाचो एक इम्पॉर्टंट रोल आसा की अवेरनेस क्रिएट करपाची अत्यंत गरज आसा. वाय इट इज इम्पॉर्टंट? बिकॉज येता यू डोंट हॅव टू गो टू फ्रॉम पीपल टू पीपल. जनरल अवेरनेस कोर न्हू तो, जनरल अवेरनेस कोर ऑन द कॉन्सिक्वन्सीस वीच यू कुड फेस. आतां पीपल डोंट नो, पीपल वी टेक इट व्हेरी लायटली ना, जातले रे आनी नाल्यार आपण परतून धाडटले आनी मागीर तुमकां चेन केली आनी बांदून धरले आनी कितें केलें म्हणून तुमी ते बोळ मारता. सो वॉट हॅपन्स इज NRI सेल or the state government through whichever medium they have to tell. हो जो बोवाळ चलता जोय, अमेरिकेन परत धाडटना बिडी घाल्यो आनी ते बांदून घाले आनी धाडले म्हणून. डू यू फायंड मेरिट इन दिस आर्ग्युमेंट? I don't find merit, but it's a little inhuman when you look at it in one perspective. आता तुम पहिले they are not prisoners of war. Correct. They are just human beings and त्यांका अशे तुम्ही they are not some hardened criminals. No, they are not hardened criminals. But see, Pramod, we are not in a position to dictate to another country how they should treat illegal immigrants. Yeah, correct. That's a very difficult conversation. That's a very difficult conversation. जेन्ना गोंयकार पावले आमी एकट्याच्या घरा गेले आनी इतलें सांगलें की तुमी कितें फेस केलां तें लोकांक कळोनी, तुमी केली मिस्टेक आनी बाकीचे कोण तशें फसपाक जायना वा तो रिस्क घेवपाक जायना म्हणून आमी ते फॅमिलीक म्हटलें फेस दाखयनासतना आमी तोंडार दार बंद करून
धांवणेले एक्चुअली कारण तोंडार दान आमी उलोवचे ना तुमी आमकां डिफेम करपा आयले असले एलिगेशन तोंडार दान पयलीं मिस्टेक केल्या आमी आमचो इंटेंशन आसलें की फुडें कोणी अशें करचें न्हू जाल्यार हेंचे पळोवन सगल्यांनी शिकचें वा ती रिस्क घेवची न्हू पण ती फॅमिली आशिल्ली तोंडार दार बंद केलें आमकां काय उलोवपाचें ना एक्चुअली हांगा येवं नाका तुमी अशें करून धाडले रिपोर्टराक हय पांडुरंग हो जो मेन इशू आसा की गोंयकाराक सद्याक सामकें गोंय सोडून वचपाची वेध लागल्या कळ्ळें तुका ताच्या बोवाळा भितर आमी जमनी बिमनी विकून ताजो पयसो काडून डंकी मारपाक घालतात इतल्याचे सद्या गोंयकार पावल्यात पयलीं आमी आमचो पासपोर्ट घेवन वताले पोर्तुगीज पासपोर्ट घेवन वताले आतां आमची परिस्थिती अशी जाल्या की ब्रेक्सिटाच्या उपरांत आमी नवीन नवीन मार्ग सोदपाक लागल्यात डंकी मारपाची तयारी आमी आतां दाखयली आतां हे तर त्या प्रकरणांतल्यान सामकी दोळे मुखार दिश्टी पडटा कितें जालें आमकां अशें तुका दिसता की आमी कितेंय करून तुगेलें सामकें गोंय सोडून वचपाक पेटल्या अशें गोंय सोडून वचपी आहाच पूण प्रमोद कशें आहा बरो जॉब मेळचो फायनान्शियल स्टॅबिलिटी बरी मेळची म्हणून अनेक गोंयकार फॉरेनाक वयतात हांवें कांय लोकांची आमी इंटरव्यू फाटल्या दिसांनी केल्लो की एक थंयसरली सिटीजनशीप घेवप एक ते फॅशन न्ही थंय एक बरे फॅसिलिटी आसात पेमेंट बरो आसा जॉब बरो आसा लायफ सिक्युरिटी बरी आसा म्हणून थंय जॉब घेवप एक 15-20 वर्सां सिटीजनशीप घेवन जाल्या उपरांत मागीर ती सोडप आनी परत इंडियन येवप अशें लोक करतात गोंयांत ती हें मेळना न्ही तें काम करून म्हयन्याक ती सॅलरी बीन जी आसा ती अरब कंट्रीनी किंवा युरोपियन जी मेळटा सॅलरी तशी काय गोंयांत खंय मेळना किंवा आमच्या कंट्रीनूय मेळना म्हणून आमचे भुरगे वयतात आतां भितर कशें एक बरो पिक्चर येयलो द गोट लायफ म्हणून पृथ्वीराज सुकुमारनाचो सावथान आनी तातूंतलो एक जो खरी ओरिजिनल स्टोरी ती म्हणजे खरी स्टोरी ती की हांगासरल्या मनशाक अरब कंट्रीन व्हरोन ते कशे फटयतात तेच प्रकार हे आमी आतां एजंटाक दोश दिवपाक जायना अशें न्ही एजंटांची भितर फॉल्ट आसता आनी आमचे कांय लोक आबूज जावनूय अशें म्हणजे चड कमी मेळटले कितें पयशे म्हणून वयतात पेमेंट बीन आनी बिचारे फसतात आतां भितर कोणाची काकूट करतलो तूं जे कितें जाता ते लिगली हांगाच्यान वयतात ते पूण थंय वयतकूच कळटा की आपणाक चिटींग केलां म्हणून आपल्या कडेन चीट जाला म्हणून आनी अशें कितल्योश्योच केसी प्रमोद पणजे पुलिसांनी किंवा गोंयच्या पुलिसांनी रजिस्टर आसात की ह्यो एजन्सी ज्यो आसतात एजंट जे आसतात तेंच्यांनी चिटींग केल्ली आसता म्हणून तर म्हाका दिसता हो गोंयकार जे सोडून वयतात ते बऱ्याक हेच्या खातीर वयतात पूण तितूंतले काय हांवें एक RTI घातलेली मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेर्साक फाटल्या वर्सा जाल्यार म्हाका अनेक कावन्सिलेट जे आहा वेगवेगळ्या कंट्रीनी आमची रियाद बी आनी खंय खंय अमेरिकेन थंयसरल्यान म्हाका रिप्लाय येयल्ली आसा की आसात आमच्या त्या जेलींनी सुद्दां थंयसरल्या जेलींनी गोंयकार आसात म्हणजे खंय कादयेन तो आहात गोंयकार जे इंडियन जे आसात म्हणटा आमी तातूंतले गोंयकार सुद्दां आसात आतां ते स्टॅटिस्टिकान नांवां दिना प्रोवायड करिनात बट ते रिप्लाय अशें येयला की आसात सो कितकेशे शेकड्यांनी गोंयकार वेगवेगळ्या देशांतल्या तुरुंगांनी थंय आसात तांकां सोडपाचें एक बरो प्रोसिजर आसपाक जाय आनी म्हाका दिसता पयर जे हाडला आनी जो कंट्रोवर्सी जाल्या की हातीक बेडयो घालून हाडला म्हणून त्या देशाचो कायदो जो आसा तो फॉलो करपाक जाय आनी ताका आमी रिस्पेक्ट दिवपाक जाय वेगवेगळ्या देशाचे वेगवेगळे कायदे आसात फक्त इतकेंच की आमच्या भुरग्यांनी चुकीच्या हितून ट्रॅपान फसचें न्ही बेश्टच चड कितें मेळटा म्हणून खंय वचपाची भानगडी करच्या पेक्षा बरें व्हेरिफिकेशन आनी बरें हेज्या कडल्या एजन्सी मार्फत ते करपाक जाय एकूच when the person goes from here, job security is not an issue. There is no job security because he is an illegal immigrant there. So the moment you are caught by the enforcement, there is no security. End of the issue. Therefore, job security. There is no security. No security. Deportation is 100%. So तूं थिंगा वयता इतलो की in such fear that you have to be very control. एक तुका तर एक्सिडेंट जालो कितें तरी ते एक आर्ग्युमेंट जालो खंय तरी जाल्यार तूं फसलो सो दे हॅव नो जॉब सेक्युरिटी नो सेक्युरिटी टू लायफ आनी तूं इतलो भिरांतीन काम करता बट द फॅक्ट इज द बिगर पिक्चर हियर द बिगर कन्सर्न हियर इज डिस्पायट ऑल ऑफ दीस आमी जाणा इतले आतां तो वयता तो मनीस जाणा आसून तुरय वयता तो कित्याक खातीर वयता आसतलो either he is not having a job here he wants a better life or the jobs are not available here or the kind of a job what he is looking for is not available here or he wants that kind of a money or the lure of America is calling him something is wrong somewhere so I have a different argument here I won't call it perspective but argument I want all of you to speak about लौकीक जर सॉफ्टवेअर इंजिनियर आशिल्लो जाल्यार लौकिकाक अमेरिकेची खंयची तरी कंपनी पयशे दिवन व्हरता आशिल्ली लौकिकाक एजंटाक पयशे दिवचे पडनाशिल्ले आपल्याक व्हर रे म्हणून सारकें न्ही जर तुका दिसता की आपल्याक एक बरें लायफ जाय और आपल्या एका पर्टिक्युलर लेवलाचें लायफ जाय पर्टिक्युलर लेवलाची जॉब सेक्युरिटी जाय पर्टिक्युलर लेवलाची फायनान्शियल सेक्युरिटी जाय तर तुवें बरें शिकपा जाय न्ही
ही बेजीक गजाल न्ही आमकां आवय बापायन ल्हानपणासान सांगलेली ती की बरे बाबा शिकात, शिकून जर तुमी बरे भशेन जाले जाल्यार तुमी खंयचे तरी व्हडले पदार पावतले. आतां आमकां एक वटेच्यान शिकपा नाका, आमकां तुगेले ड्रॉप आवट जावपा जाय, आमकां घडये 12वी करून सोडपा जाय वा आमकां ग्रॅज्युएशन पेलवना म्हणून सोडपा जाय आनी मागीर आमकां अमेरिकेची स्वप्न पळोवपा जाय. हें कशें जॉयल बा, तुका दिसना तूं म्हणटा समथींग इज रॉंग समवेअर, हो एक आर्ग्युमेंट ना तातूंत भितर. If you are a professional, you are an engineer or a पयशे doctor, दिवन व्हरतले, तुका दिवन व्हरतले तुका ते. पयशे दिवचे पडपाना. Because you will go as a professional there. बरोबर. Okay. The problem is not the professional going illegally. Professional illegally वचोच ना थिंगा. करेक्ट, तेच म्हणटा तुका. सो डू यू थिंक देर इज अ मिसमॅच between what we are actually achieving in our academics Yeah. and what we are dreaming of earning? Yes, correct. It's There a is huge mismatch, you know. huge mismatch. So थिंगा एकूच प्रश्न आसा की that if you fail in your academic, then the only option is maybe look at overseas. Yeah. Look at countries like पण म्हाका एक गजाल हो मुद्दो येवपा जेन्ना आमी जेन्ना बाकीच्या राज्यांतल्यान हांगा लोक येतना पळयता आनी ते तुगे शिकले नाशिल्ले और ते तुगेले 4थी पास किंवा तुगेले 8वी फेल असले जाता, आमी ऑब्जेक्शन घेता न्ही. हे लोक येता आनी हांगा सेटल जातात, जर हांच्यान तुगे हायस्कूल सुद्दां कंप्लीट केलें ना, मागीर आमच्याच भशेन तेय ऑब्जेक्शन घेवपानात तुमी खंयच्यान आयले काय म्हणून. No, Pramod, they objection घेना. Direct Because hata no, they have jobs for that. No, you have sweeper, you have garbage collector. But if you decide to legally go there, to Not get legally, the job, not legally. you will not be able to. No, not legally. बरोबर. But they will approach a particular contractor or maybe a particular contact person there Correct. in US and all and get it through his means. You know, Correct. it's not legal. You can't do this legally. लौकिक मग रागान पळयतालो आपले एक्झाम्पल दिलें म्हणून. लौकिक ही दिसून तुका तफावत फायनली तूं तुज्या एकेडमीक लायफा भितर कितें अचीव करता, बरोबर. पण तुका राजकारणी बी जावचें पडटलें वेर एकेडमिक्स डजंट मॅटर, कळ्ळें तुका. एंड यू कॅन हॅव अ ह्यूज फायनान्शियल सेक्युरिटी, यू कॅन हॅव अ ह्यूज जॉब सेक्युरिटी ना थंय 5 वर्सांनी तूं कोण तरी लात मारून धांवडोवपाक शकता. पूण फायनान्शियल सेक्युरिटी घडये खूब जाणां दिसता की राजकारणाक गेले आज मेळटा म्हणून. सो एक तर तुवें तें करचें पडलें, अदरवायज तुवें बरी शिकून बरी डिग्री घेवची पडली, पूण तूं सारको शिकचो ना, तूं मदींच सगळें सोडटलो आनी मागीर म्हणटलो आपल्याक अमेरिकेचें स्वप्न पडटा म्हणून. मागीर तुका डंकी मारची पडली आनी जर ताजो परिणाम हो जालो की व्हडली तफावत दिसून तुका काय तुका आनी तुजो कितें वेगळो आर्ग्युमेंट आहा. प्रमोद, आतां ते सापडले दोग जाण पळय अमेरिकेक, ते सापडले म्हणून तांकां डिपोर्ट जाले. अशे कितलेशेच गोंयकार कितलेशे इंडियन भायर काम करता आसतले आनी ते फूल तेंचे रिटायरमेंट मेरेन काम म्हणजे 60 वर्सां पर्यंत काम करता, 55 वर्सां, आनी ते केन्ना सापडोना. ते सो मेक इट रायट, ते डजंट मेक इट रायट, बट दुसऱ्याक प्रोत्साहन तो कोण प्रोत्साहन मेळटा. ओके. मागीर डोनाल्ड ट्रम्प येता आनी तो लागता सगळ्याक जावपाक गेलो धाडटा म्हणून आपूण. Actually, Pramod, deportation झालं ते. People who are already there, a lot of illegal goans are there, you know, but they have not been deported. Yet. Okay. हे जे आशिल्ले were in transit, I mean, on the way. So unfortunately for them, the actual Donald Trump system of deportation is yet to begin. Yeah, correct. The scanning that they are going to start now on ground is yet to begin. Yeah, but the odds are that they may not be finally traced also. 100% deportation may not happen. No, 100% may not happen. Yeah. But even if it happens 50%, it is substantial, no? It's substantial. There is an element of insecurity overall. But I feel, Pramod, there, you know, these people, or especially these goons who have been, you know, trapped there or are going there illegally, I think they are driven by circumstance. तू आता म्हणता पळय तशें एक a person who is failed in his academics. Yeah. What are the options available to him? Correct. आमचो जो स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग आसा तो इतलो हाय आसा. Correct. Okay. And if you failed in your academics, what are the options before you? कितें करूंक शकता तूं? Correct. So the person. That's the reality. No? Yeah, that's the reality. गोंयच्या भुरग्यान ताका जर भायर वचपाची स्वप्न आहा, म्हणजे ताका वचपाक जाय जॉब करपाक, तेणी एक्चुअली मातशी बुद्द येयली की तेणी पळोवपाक जाय खंयचे कंट्री कसले प्रकारचे जॉब अवेलेबल आसता, जंय वचपाक जाता, आनी ते प्रमाणे आपले एकेडमिक सोडून बाकीचे ज्यो ट्रेनींग जाय, थोडे बोटींचे तांकां स्विमींगान खुबशे कोर्सीस आसता त्यो करपाक जाय, आनी ते जॉब घेवपाक जाय. आमच्या जाय कितलेशेच भुरगे बोटीचेर आसात, बरी गजाल, त्रास काडटात, जोडटात, हार्डवर्क करतात, बरोबर.
तूं म्हणटा तशें तातूंतले कांय जाण आसात जांकां मायामी पावतकीर बोटी वयल्यान तुगे उडी मारून गायब जावचें दिसता. सगळ्यांक दिसना न्ही. पांडुरंग बाब हांसता. कित्याक ते हांव सांगता तुका बाकीचे कश्ट करतात, कश्ट करून परत येतात, आपलो संसार उबो करतात, वालोर न्ही तांकां. Loki has brought out a very important, interesting point. Talking म्हणटा पळय, तू तर legally गेल्यार there are a lot of legal avenues to Correct. take up jobs, not in states by the way. Yeah, It's very other difficult. countries, yeah. Other countries. Yeah. But आमचो स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग जो आसा इतलो हाय आसा की दॅट देर इज अ कायंड ऑफ अ ल्युअर दॅट कितें तरी मोठें करचें. सो तूं अमेरिका गेलो जाल्यार तुका जाणा एक स्वीपर विल ड्रॉ समथींग लायक 3 lakhs in a month. Okay? Indian rupees. Yeah. If you convert that 3 lakhs, of course, the living standard also is very high. Yes. There maybe you spend The 1 lakh. expenses also will be very high. Very high. Yeah. So even if you save 2 lakhs you are saving. Yeah. A sweeper. And you can do a side job and maybe you can even earn more. So ते तेंच्या मदीन वयता आनी maybe no other country will provide me this kind of money. हे असं पळय पांडुरंग बाब, मुगेलो तोच मुद्दो. 2 मुद्दे आमगेले. एक तो एकेडॅमिक्स आनी तुगेले अमेरिकेचें स्वप्न. आणि दुसरी गजाल, आमचे कितलेशेच भुरगे बोटींचे वचून कश्ट करतात, त्रास काडटात, आपलो संसार उबो करतात. बरोबर? 95% आमचे भुरगे हे तुगेले काम करतात त्या बोटीचेर, ते बरे भशेन आपल्यालो संसार उबो करतात, खरेच त्रास काडटात, बरे करतात. थोड्यांक मागीर तुवें मायामी पावतकीर गायब जावपाची बुद्ध कित्याक येता? तो एक विषय आहा. तो विशय आहा, ते कळना म्हाका. मे बी आमी ते इलिगल जे म्हणटा तेचूनच आसतलो येता ते की जॉब थंयसर हांव कोण दिवपी नासतलो थंयसर तांकां. ते मागीर खंय ट्राय मारप असे खुबशे लोक आहा. हांव ते स्टॅटिस्टीक चॅक करतालो 2017 ते 2022 दरम्यान भारतांतले 1,32,000 लोक वेगवेगळ्या कंट्रीनी आसात तांकां डिपोर्टेशन करपा खातीर सर्टिफिकेट्स इश्यू केल्या. 1,32,000 इंडियन्स आमचे गोंयकारे भितर आसतले. वयतात रे बाबडे पोटा फाटल्यान. कोण कितें क्रायम करपाक मुद्दाम वचना थंयसर न्ही. वयतात पूण जॉयलान म्हटलें अशें लिगली हितून तुमी वचा. करेक्ट. आमचे खूब फ्रेंड माझे फ्रेंड आसा, माझी फॅमिली हितून आसात, जे फॉरेनाक बोटरी बिटरी आसता, 6 म्हयने काम करतात, 6 म्हयने येतात गोंयान मस्त रावतात लिगली न्ही ते लिगली. सो हांव म्हणटा गोंयकारांक की बेश्टे तुमी खंयच्या फॉल्स ट्रॅपान फसो नाकात आनी लिगली वचा आनी बरी लायफस्टायल आहा म्हणून वतात. गोंयान कितें 30-40 हजाराच्यो नोकऱ्यो आहा आमच्या कडेन हांगा, तेच्या कडून वयर आमी हायर कोणाक दिवं शकना 10वी-12वीच्या भुरग्यां खातीर. थंय तुका ते लाखांनी तेणी जॉयलान सांगले सॅलरी आसा. 6 म्हयने काम कर, 4 म्हयने हांगा येवन राव सुशेगाद, परत वच थंयसर आनी खंय तरी इल्लिगली गेल्यार तूं कसो येतलो परत आनी इल्लिगल न्ही बाबा, इल्लिगल न्ही, लिगल. तांकां मेल येता, तांकां मेल येता, एक फोनाचेर तरी कांय ना. बरोबर तुगेलें. तांकां मेल येता की तूं अमूक तारखेक तूं येवपाक जाय. प्रॉपर तुगेलें कळ्ळें न्ही. सो अशें आमचे गोंयकार आसा. आनी थोडे फसता, तूं कितें करतलो तांकां तूं? एनआरआय कमिशनची तीच मेसेज असली पयलींच्या हितून की तुमी क्रॉस चेक करा एजन्सी बाबा तुमकां रायट जॉब दिता. अवेरनेस तेंच्यांनी एक न्यूज येयल्या उपरांत दिला की एजन्सी तुमकां रायट जॉब दिता, सगळे क्रॉस चेक करा आनी मागीरूच चला, वच नाका म्हणून ते. सो सगळे सारकें आहा जाल्यार तुमी वचपाचें, अशें वचून फसपाक जायना. फसपाचे थोडेच आसा लोक की कितें आसता खुबशे आतां अमेरिकाक वयता ते आर विलफुली गोईंग, दे नो द कॉन्सिक्वन्सीस, दे नो एवरीथिंग. रिस्क घेवपाकूच वयता. दे रिस्क घेवपाकूच वयता. कित्याक जे इलिगली वतात ते रिस्क घेवपाच्या तयारीन वतात. तांकां खबर आहा आपली रिस्क कितली. कोण तुका फोटोन व्हरना म्हणटा तो, एक 2% आसत म्हणटा फोटोन व्हरपी. बरोबर जोयल बाब? एब्सोल्युटली. बाकी सगळे आपल्या खबर आसून वता म्हणून. रिस्क घेवपाक फुडें सरता आसतना तांकां धरले आनी डिपोर्ट केले आनी कांय तांकां तशें व्हडलें जायना न्हू. बिकॉज अशें ते चित्तात. बिकॉज अशें ते चित्तात. कांय कंट्रीनी बरी पनिशमेंट आसतात. कांय कंट्रीनी तुका ते बेड्यो घालून धाडटात तरी. आमचे गोवन्स इतले फुलीश न्हू की तुका कोणें सांगलें तुका अमेरिकाक धाडटा पूण तुका असो 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 इनडायरेक्ट धाडटा म्हण तो पयलीं विचारतलो न्हू, अरे तूं म्हाका असो लॉंग कार्ड मार्क ताका म्हण न्हू विचारतलोच न्हू. द मोमेंट यू से दॅट यू आय एम शिपिंग यू टू मेक्सिको. आमची गोंया भितर एक म्हणणें आहा फातोड्डेच्यान गोंय लागीं करप म्हणून. सो आमकां खबर आहा की फातोड्डेच्यान तशें गोंय लागीं करपा जायना, तशें मेक्सिको सावन अमेरिका लागीं करपा जायना म्हणून. सो जे कितें आसता तरी रिस्क घेता. रिकी वतात. हो जॉयल बाबाचो मुद्दो. हांव इतल्याचेर थांबता एकाच कारणा खातीर, कारण आमी कितें करतात हें जेन्ना आमकां खबर आसता, जगभर कितें चल्लां हें आमकां खबर आसता. आनी त्याच बरोबर जो हांवें मुद्दो काडलो तो की आमी आमची दुकानां काडून भायल्यांक दितले आनी मागीर आमची भुरगीं तुगेले एकेडॅमिक्सा भितर जाय तशें एक्सेल करचे नात. कांय जाण करतलेय बी आं, कांय जाण करचे नात. पूण आमकां दिसतलें की आमी सामकी भायर वचून प्रचंड पयसो कमोवचो, जाल्यार ही जी तफावत तयार जाता न्ही तातूंतल्यानूच मागीर असले मॉडल्स तयार जातात. आनी सम डे ऑर दी अदर
एक डोनाल्ड ट्रम्प खंयच्यान तरी येता आनी तो म्हणटा की आपूण आतां सगळें निवळ करतलो म्हणून. बरोबर चूक हो सेकंडरी मुद्दो, पण जेन्ना ही तफावत निर्माण जाता तेन्ना हें कुफसांव निर्माण जाता. ती जळमटां आमच्या तकलेंतल्यान आमी कितली पयस करतात हाजेरच म्हाका गोंय आनी गोंयकार म्हणून आमचो फुडार अवलंबून आसा. हें आमकां कळटलें काय ना हें हांव तुमचेर सोडटां. आनीक थांबता. पांडुरंग बाब, जोयल बाब, लौकीक बाब, थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटींग. पवित्र स्टुडंट, नमस्कार.